नव्या पर्यटन हंगामातले पहिले चार्टर विमान आयतारा सकाळी दाबोळे लँड जाले। मॉस्कोतल्यान 255 पर्यटक गोंयांत दाखल जाल्यात। महत्वाची गजाल म्हणल्यार सध्या रशिया आणि युक्रेनामदी गैर चालू आसा, मात ह्या गैराची ह्या फ्लायटीचेर कांयच परिणाम जाल्लो ना। आयतारा देशभरा सयत गोंयांतूय स्वच्छता ही सेवा अभियान ही मोहीम पार पडली। या मोहिमेत राजकीय फुडाऱ्यां सयत सरकारी कर्मचारी, शाळा आणि संस्थेतले वांटेकार जाल्ले। उटंगाराच्या पावसाक लागून धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोंगराची पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसात। फाटल्या 4 दिसां सावन घालून घेवपी उटंगाराच्या पावसाक लागून दोंगराचे पालसण कोसळपाचो धोको वाडला। देखून थळावो आमदार तशेंच सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्या। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हे अवयव दान करपाक फुडें आयल्यात। सेवा पखवाड्या निमतान भाजपाच्या भलायकी विभागान हातान घेतिल्ले मोहिमे खाला अवयव दान करपा खातीर दोनूय आमदारांनी शेनवारा नोंदणी केली। भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हांचे सयत कांय कर्मचारी अवयव दान करपा खातीर मुखार आयल्यात। फाटल्या 3 दिसांच्यान पावसान नेट धरला। कालच्यान तर पावसाची धुमशणां सुरू जाल्यात। उटंगाराच्या पावसाक लागून दिवचलचे न्हंयेचे उदक वाडपाक लागला। नेटाचो पावस पडत आसलो तरी आयतारा सकाळी रेन परिस्थिती नियंत्रणात नाशिल्ली। पावसाचो नेट कायम उरलो जाल्यार न्हंयेचे उदक भायर फुटपाची शक्यताय आसा। दुसरे वटेन उदक भायर फुटलें जाल्यार ते खचपाक पंपिंग यंत्रणा सज्ज आसात।
निमाणे 20 खात्यान रावणफोंड हांगा मोडिल्लो 20 खांबो बदल्लो. थळावे लोक फाटल्या 2 वर्सां सावन हो 20 खांबो बदलपाची मागणी करताले. हो खांबो इतलो धोकादायक स्थितींत आशिल्लो की तो खंयच्याय वेळार पडपाक शकतालो. पूण पत्रकारांनी हाची नोंद घेवन हो विशय उजवाडाक हाडले उपरांत थळाव्या लोकांनी तांचे उपकार मानल्यात. फाटले कांय दीस उटंगाराच्या पावसान गोंयची जनजीण विस्कळीत केल्या. सांग्यार अतिदुर्गम अशें काजूकट्टो गांवचो पायपांचो पूल मोडलो. थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान पुला सयत रस्त्याची मागणी सरकारा कडेन मांडून ती रोखडीच पुराय करतले म्हूण फळदेसाय सांगता. अंदू भारतांत मृत्यू जाल्ल्या वाघांचो आंकडो हुस्क्याचो आसा. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हणल्यार NTCAन जारी केल्ले आंकडेवारीत ही गजाल स्पश्ट जाल्या. नैसर्गिक आनी अनैसर्गिक अशा दोनूय कारणांक लागून वाघ मेल्यात. आतां मेरेनचो इतल्या वाघांक मरण आयिल्ल्याचो सगळ्यांत चड आंकडो आसा. हे आदी 2012 सगळ्यांत चड वाघांक मरण आयिल्ले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयाक पुरायपणान धुमशोन काडला. 24 वरां परस चड काळ राज्यांत पावस पडटा. ह्या वादळी पावसाक लागून कितल्याशाच सुवातींनी रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. दर्या न्हंयो उदकांत बुडून गेल्यात. आयतारा सकाळीं रायबंदरच्या चोडण फेरी कडेन उदक साचिल्लें. चोडण बंदरा कडेन वचपा खातीर फेरी बोटी लागतात. हाका लागून प्रवाशांक फेरी बोटींतल्यान भायर सरतना उदकांतल्यान वचचें पडटा. चीनात सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशिया खेळा सर्तीत भारताचो पदकांचो आंकडो वाढून 41चेर पावला. आता मेरेन भारतान 11 भांगरा पदकां, 16 रुपया पदकां आनी 14 कांशा पदकां सयत वट्ट 41 पदकां जोडल्यात. भारत सध्या पदक वळेरेंत चवथे सुवातेचेर आसा. स्क्वॉशांत भारताच्या सौरव घोषाल, अभय सिंग, महेश माणगांवकर ह्या त्रिकुटांत पाकिस्तानाक हारोवन भांगरा पदक जोडलें.
उत्तर गोंय जिल्लो कम्युनिदादीचो प्रशासका नेमांचो भंग करून सतावणूक करता म्हणून दिवचल बोड्डे कम्युनिदादीचो आरोप. प्रशासकाचो निषेध करीत आयतारा बोड्डे कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी ताचो बावलो लासलो. आयतारा आपयल्ली सर्वसाधारण बसका रद्द करपाचो प्रशासकांचो आदेश बेकायदेशीर म्हणून बोड्डे कम्युनिदादीचो दावो. कोकण रेल्वेच्या पनवेल ते करमळी मार्गावयल्या म्हालगाड्याचे 5 डबे शेनवारा घसरिल्ल्यान कोकण रेल्वेचे शेड्यूल हाल्ले. पावसाक लागून ही घडणूक घडली. मात हाका लागून कोकण रेल्वेक 12 रेल्वे रद्द करच्यो पडल्यात. जाल्यार 5 रेल्वे तात्पुरत्यो रद्द केल्यात. जाल्यार 3 रेल्वेंचो मार्ग बदलला. मालदीवात जाल्ल्या राष्ट्रपती वेंचणुकेत विरोधी पक्षाचो उमेदवार मोहम्मद मुइझ्झू 53% परस चड मतां घेवन जैतिवंत जालो. मालदीवांतल्या वेंचणुकाच्या निकालाक लागून भारताचो ताण मातसो वाडला. कारण की ही वेंचणूक जिखपी मुइझ्झू हो चीनाचो समर्थक आसा अशें म्हणटात. वेंचणुकेत जैत मेळयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुइझ्झू हांकां परबीं भेटयली. संवसारीक राजकारणाच्या नदरेन भारत आनी चीन ह्या दोगांय खातीर मालदीव खूप महत्वाचो आशिल्ल्यान ह्या वेंचणुकांचे निकाल भारत आनी चीन ह्या दोगांय खातीर महत्वाचो आशिल्लो. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमिनीचे प्लांटात कामगारांनी भाज्जेचो मळो फुलयला. कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीन फुडाकार घेवन हो उपक्रम केला. दिसाक सुमार 20 किलो दोडगी, 25 किलो काकड्यो, 10 ते 15 किलो भेणे, 10 चुडी वाल इतले भाज्जेचे पीक मेळटा. हे भाज्जेच्या उत्पन्नांतल्यान बरी येणावळ मेळटा म्हणून कारखान्याचे कामगार सांगतात. ओशेल शिवोले क्षेत्रपाल देवळा कडेन एक व्हड आंब्याचें झाड पडून एका एर्टिका गाडयेचे बरेच लुकसाण जालें. काल पयर गोंयांत पावसान बरीच हाजेरी लायिल्ल्यान पालसणां तशेंच झाडां पडपाच्यो घडणुको घडतच आसात. ओशेल शिवोले क्षेत्रपाल देवळा कडेन गाडयेचेर एक व्हड आंब्याचें झाड पडून गाडयेचे बरेच लुकसाण जालें. विजेचे 3 खांब्यांचे लेगीत हे झाड पडून बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा.
आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करपी सुण्यांच्या जातींचेर बंदी घालपाक सरकाराकडेन कितें यंत्रणा आसात काय म्हणून विजय सरदेसायाचो प्रश्न. मुख्यमंत्र्याचो फक्त वाऱ्यार गजाली म्हणून विजय उलयलो. आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करपी सुण्यांच्या जातींचेर गोंयांत बंदी घालपाचें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा केल्लें. ताचेर विजय उलयतालो. नवें गोंय तयार करपा खातीर गोंयकारांक बेगर करपाचो यत्न चल्ला. भोमांतल्यान राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचो सरकारान हट्ट धरला खरो, पूण बांबोळे जीएमसी सामकारल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचो आराखडो कोणा खातीर बदल्लो असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान केला. बांबोळे जीएमसी कडल्या बांदिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्या विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशें आवाहन एल्विस गोमसान केलां. हालींच मोदी सरकारान 33% आरक्षण दिवन बायलांक एक व्हड गिफ्ट दिल्लें. सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचे देशांत व्हड कौतुक लेगीत जालें. विरोधकांनी लेगीत हाका समर्थन दिलें. आतां मोदी सरकारान बायलांक अजून एक व्हडलें गिफ्ट दिवपाचें थारायलां, तें म्हणल्यार बायलांक सवाय रीण दिवप. हाका लागून बायलांक व्हडली मजत जावपाची आसा. राजस्थान, मध्य प्रदेश धरून 5 राज्यांच्यो वेंचणुको लागीं पावल्या. ताका लागून सगळेच पक्ष आपआपल्या तयारेक लागल्यात. मोदी सरकारान बायला मतदारांक आपले सायडीन वळोवपाक हो निर्णय घेतिल्ल्याचे उलोवप जावपाक लागलां. बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस तस्करी प्रकरणात शेनवारा वाळपय पुलिसांनी पेडणेच्या दुबावीत सय्यद इस्माईल हाका ताब्यांत घेतला. ताचे कडल्यान सुमार 11 लाखांचे गोमांस पुलिसांनी जप्त केला. गाडीय बी ताब्यांत घेतल्या. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांची अडचणी वाडपाची शक्यताय आसा. लखनौ हांगा राहुल गांधीच्या विरोधात दाखल केल्ल्या गुन्यांवाच्या प्रकरणातली याचिका जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी हांणी स्वीकारल्या. कोर्टाकडल्यान लेगीत केरळांतल्या वायनाड हांगच्या लोकसभा खासदार आशिल्ल्या काँग्रेस नेत्यान राहुल गांधी हांकां नोटीस धाडल्या. हे प्रकरण एमएलए कोर्टाच्या विशेष न्यायाधीशांच्या न्यायालयांत हस्तांतरीत केलां. आता सगळ्यांचे लक्ष न्यायालयातल्या हे सुनावणेचेर आसा.
FC गोवा येता त्या ISL सिजनात आवाहन दिवपाक तयार आसा. हे फावट विरोधी पंगड मजबूत आसात आनी तांकां टक्कर दिवपाक आमचे यत्न चल्ल्यात. हे फावट आमी ISL ट्रॉफी घरा हाडपाक शकतले काय ना हाचेर आमी भाष्य करपाक शकनात. खेळगडे मेहनत घेतात तांकां येस मेळटलेच. FC गोवाचो मुखेल प्रशिक्षक मानोलो मार्केज म्हणटा. ऑक्टोबराच्या 2 वेर FC गोवा फातोडेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर पंजाब FCक तोंड दितले. ह्या फाटभुंयेर FC गोवा पंगडान मिडिया कडेन उलोवप केलें. लोकसभा वेंचणूक एप्रिल म्हयन्यात जाव येता असो अंदाज गोयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी उक्तायला. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेच्या फाटभुंयेर रमेश वर्मा हांणी शेनवारा गोयची सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांची बसका आपयल्ली. पोस्टल बॅलेटाचो घोळ जावचो न्ही हाचेर वेंचणूक कार्यालयान लक्ष दवरचें अशें गोवा फॉरवर्डान मागलां. राज्यात उटंगाराच्या पावसान थैमान. झाडां पडलीं, पालसणां कोसळ्ळीं जाल्यार न्हंयच्या पातळींतूय मोठी वाड जाली. शेनवारा राज्यांत पावसाचो रेड अलर्ट जारी केल्लो. पणजे, आल्तिनार आनी करंजाळे रस्त्यार झाड आडवें जालें. CCPच्या ट्रकाचेर झाडाची फानी पडली आनी तातूंत ताचें लुकसाणूय जालें. सातबूर लोकांनी वेळूच थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. रुमडावाडो सड्यार सकाळच्या 5:30 वरांचेर एका घरार राखणेवणत कोसळ्ळी. राखणेवणत कोसळिल्ल्यान घराचें बी बरेच लुकसाण जालें. गोंयांत कोयराचो प्रश्न गंभीर. कोयराचो विलो लावपाक सरकारी तिजोरेंतल्यान वट्ट 100 कोटी रुपया वतात. स्वता मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. दर एकल्यान कोयराचो विलो जबाबदारीन लायत जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो. मात ते खातीर लोकांनी फुडाकार घेवप गरजेचें आसा अशें उलोवप मुख्यमंत्र्यान केलें. ते सांखळे स्वच्छता ही सेवा अभियाना वेळार उलयताले. दोन 2050 मेरेन गोंय 100% अक्षय उर्जेचेर चलतलें अशी मोख मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दवरल्या. जर 2050 मेरेन खऱ्यांनीच प्रदूषण न करपी उर्जेच्या स्त्रोत्राचेर निंबून रावपाक जाय जाल्यार ताची सुरवात आतांपासूनच जावपाक जाय. पूण सरकाराचे नूतन आनी अक्षय उर्जा खातें सुस्तेलां. ताका लागून 2050 मेरेन इको फ्रेंडली उर्जा प्रणाली आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटली काय असो प्रश्न उप्रासला.